आमी स्पेशल आयल्यात हे रिवर सालाला. रिवर साल आज रिवर साल उरूंक ना. ताजे ते ट्रिब्युटरीज आसा जे कनेक्शन आसता रिवर साला ते सगळे सिवरेज. थंय डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर आयला ताजे सिवरेज, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आयला ताजे सिवरेज, आनी जितले ऑफिसीज हौशा कॉम्प्लेक्सान जितले ऑफिसीज आयला ताजी सगळी घाण सगळी रिवर साला वयता. हाजो हो इशू एड्रेस करपाक तांचे कडेन टायम ना. सगळे जे MLAs आनी जे मिनिस्टर्स आसा ते आपले आपली बोर्सां भरपाक लागल्या. आनी दुसरो इशू जो आसा गार्बेजाचो, तो सोंसडो तुमी पळयले आसतले ते थंयचो गार्बेज काडून ताणें हांगा आतां डिस्ट्रिक्ट कलेक्टरा सायडीक काडून तो सगळी घाण उडयल्या इनट म्हणून. ती एक गार्बेज आनी सिवरेज हे मेन इशू जे आसा गोंयकाराच्या भलायकीचे इशू आहे. लोकांक त्रास जावपाचे ना असले इशू आहे. पूण हे दोनी इशूवाचेर तांचे कांयच इशूवाचेर तांचे सोल्युशन ना गव्हर्मेंटा कडेन. तर हांव मागता गव्हर्मेंटा कडेन तुमचे कडेन आनी टायम दिवन आमी थकल्यात. जशें आज महेश बाबान सांगलां 5 वर्सां जालीं. तर आतां ऑन वॉर फुटींग बेगीन करात. कित्याक हे आतां दुयेंस जी आहा ती वाडत आहा. तर आतां हे जर अगर जायना जाल्यार फुडें कितें जातलें तें आमकां खबर ना. तर जशें आमी मुखार फ्युचर कोर्स ऑफ एक्शन आमी घेतले ते आमी महेश बाब आमी सगळे बसून तेजेर एक्शन प्लॅन ऑफ एक्शन आमी करतले की हे आतां इशू जो आसा कशे तरेन हे जे सिवरेज जे व्हांवता ती कशे तरेन बंद करपाची. बरें रिवर सालाचो एक्चुअली म्हाज्या नजरेन पळोवपाक वचत जाल्यार रिवर सालाचोच हो इशू असो ना. गोंयचे सगळे न्हंय मरपाच्या वाटेचेर आसा. फर्स्ट ऑफ ऑल आमची जी म्हादई नदी आहा न्हू ताका सुद्दां मारून उडोवपाचो प्लॅन केला तेंच्यांनी. आनी आमचे जे सरकारान बाबू बसल्यात न्हू हे तोंड बंद करून आसा. हांकां आयकोंक येना, हेंचे कान फुटले. सादारण सामान्य जनता जी आहा न्हू ती बोवाळ घालता की बाबा रे इन फ्युचर आमकां उदक खंयचें मेळटलें काय म्हणून. पूण हांकां पडोन वचोंक ना, हेंची बोल्सां भरलेलीं आहा न्हू. सो आयज जो न्हंयेचो इशू म्हणटा न्हू रिवर साल एकूच इफेक्टेड जावंक ना. आयज मांडवी नदी आनी जुवारी नदी सुद्दां इफेक्टेड जाल्लेली आसा. आयज जो मुर्मुगांव पोर्ट आहा न्हू ते मुर्मुगांव पोर्टाची कनेक्टिविटी जुवारी नदी आनी ते पोर्टानसून जो कोळसो व्हांवता न्हू तो कोळसो ते न्हंयेन वयता. आनी ह्या आमदारांक कितें आनी हे जे गव्हर्मेंट सर्वंट आहा न्हू हांकां दिसना तें. इशू रिवर सालाचो न्हू, इशू रिवर आख्ख्या गोंयच्या न्हंयेंचो. आयज मांडवी नदी सुद्दां प्रदूशीत जाल्या ह्या कसिनोन खातीर. आयज उट सूट सगळी घाण जी आहा न्हू ती सगळी ह्या कसिनो हेतून उडयतात. कितें आनी आयज गोंयची एकान एक न्हंय प्रदूशीत जाल्लेली आसा. रिवर साल ही जाल्यार सारकी डेडली प्रदूशीत जाल्या. कित्याक सांग तिचें जें पाणी आहा न्हू कितें तें तुमकां सारकें काळें पाणी दिसतलें सारकें. कितें आनी इतलो बुरसो वास सारको तुमकां जर पळोवपाक जाय प्रत्यक्षान खारे बांदाचेर वचा आनी पळयात. थिगूर बेस्ट मेळटात भितून, थिगूर बेस्ट मेळटा सारके रुचीक थिगूर सारके. पूण भितून येल्लो सुद्दां कितें आसता. आयज जे मायग्रंट्सांक तुमी आमचे कम्युनिटींत जागे एक्वायर करपाक दिल्यात न्हू तेंची जी सेवेज बिवेज बीन आहा न्हू ती सगळी त्या रिवर सालान वयता. जे कंपनीज आहात तेंची जी वेस्ट आहा न्हू ती सुद्दां रिवर सालान वयता. कितें नाका जाल्यार तुमकां आयज रिवर साल एक नदी उरोंक ना. आयज तो गटर जाल्लो आहा गटर. कितें आनी हेची सरकारान दखल घेवपाची गरज आहा. परत एकदां सांगता रिवर सालूच प्रदूशीत जावंक ना, आख्खे गोंयचे न्हंय प्रदूशीत जाल्या. आनी हेका कारणीभूत घाणेरडें राजकारण आनी हे बुरशे पॉलिटिशियन जे आपल्या स्वताच्या स्वार्था खातीर आमचे पर्यावरण काबार करपाक उठले. देव बरें करूं. प्रमाणे कितें करपाचें आहा तें तुमी शिकिल्ले मनीस कोट्यांनी पयशे काबार केला. कोट्यांनी काबार केला पयसो, लाखांची गोंतूच ना. ही परिस्थिती खंय जाल्यार ही आतां मडगांव नावेली बाणावले आतां ताणी जी पळय म्हापशां आनी बांदोड्या आनी खंय घालली ती परिस्थिती आतां जावपाची आहा. आतां स्टार्ट केलां ती जावपाची आहा. म्हणजे कोणाचेंच लक्ष ना. ते सेवरेजी पायप बाबा तें सारकें लेवलान वता काय वचना, ते चेंबरां भितर जाता काय जायना. ती कितें करता चेंबर आहा न्ही ताका आनी एक सायडीन पायप करतात ते काडटा आनी ड्रेनां सोडटा. आतां बिल्डरांनी नवी स्टायल केल्या. जेन्ना एक बिल्डींग येता 5 मजली 6 मजली 10 मजली 4 मजली तो सेफ्टीक टँक बांदता. आनी सेफ्टीक टँक बांदतकच एक पायप तो सोकपिटा सोडटा आनी दुसरी सेफ्टीक टँकीक अर्द्यार एक पायप घालता अशें आनी ड्रेनां सोडटा. पण ती सेफ्टीक टँक जी पळय आहा ती लायफाक फूल जावची ना. कित्याक ती जितली पळय वयर सरता तें उठून ड्रेनां वता आनी ड्रेनान जें सगळें भायर सोडून हाका जॉयन जावन तें मागीर रिवर सालां वता. ही परिस्थिती जाल्ली आहा. पण हांगा जे पळय तेकून लोक कोण आहात आनी त्या अर्दान कोण वतात तांकां इन्फेक्शन जावन ते लोक उरचे ते मरतले. आनी फकत सरकार एकलोच उरतलो अशें काय म्हाका दिसता. म्हणजे सरकारान हाजेर जाता तितले बेगीन दखल घेवन
हाजेर हें भायर वता तें बंद जावपा जाय पयलें. तें कोणालें कितें म्हणटा तूं मागीर पळय, पयलीं हें स्टॉप जावपा जाय पयलें. लोकांची जर तूं काळजी जर आसताय, हेल्थ ऑफिसराक लोकांची काळजी आहा, कलेक्टराक लोकांची काळजी जर आसताय, तांणी सायटीचेर वचून तें हें पयलीं आहा तें बंद करपा जाय. आतां पळय हो चेंबर आहा पळय हांगच्यान भायर सरला. चेंबर हो लीक जालो कसो? हांव सरकाराक सांगूं सोदतां, तुमी पयशे ताजेर कितलेय हाया, डबल हाया, प्रॉब्लेम ना. पूण म्हजो एकूच प्रश्न आहा, हें जें पळय व्हांवता, हें व्हांवता तें सेवेज जी पळय व्हांवता ओपन, ती बंद जावपा जाय. ती एसटीपीकूच वचपा जाय. आनी एसटीपीक जर वचूंक जाय, ती एसटीपीक कित्याक वचना म्हणटें कारण सोदून काडात. खंयची बिल्डींग ती सोडटा, जी बिल्डींग सोडटा अशें तुमकां दिसली ताजी लायट आनी उदकाचें कनेक्शन पयलीं कट करात आनी ताका 15 दीस दियात हें तुका बंद कर म्हण. आनी तो 15 दिसां जर बंद करना जर जालें जायत तुमी ताजी ऑक्युपन्सी कॅन्सल करात, हेल्थाची एनओसी आहा ती कॅन्सल करात. म्हणजे हांव मडगांवच्या हेल्थ ऑफिसराक विचारतां, तूं कितें न्हिदलां हें पळोवन? लोकांनी मरपाचें आनी तुमी पयशे करपाचें चल्लां कितें? कलेक्टर कितें करता? डेप्युटी कलेक्टर कितें करता? चीफ ऑफिसर कितें करता? हें सगळें इन द सिटी एरिया. हें चल्लां कितें? महेश बाबान आनीक शंकर पोलजीन पळय सांगलां हातून स्वत आसा. सकाळचो जरी तर कोणाकूय मिसाक वचपाचें जालें आनी तो डॉन बॉस्कोन मिसाक वयतलो म्हण चिंतलें आनी तो हे रस्त्यार भायल्या रस्त्याल्यान जरी तर येयलो जाल्यार हे मांदोवी नदीची कितली घाण पळय आसता सकाळची ती आमकां दिसता. आरसो मात सकयल दवरपाचो नाल्यार स्कुटरीन येवपाचो. इतली घाण जाता. म्हणटा हें कितें जालेलें आहा? आपल्याचो पळय वेस्ट आहा, सेप्टीक तो सोप वेस्ट सिवरेज आहा पळय, ती डेंजरस खरें म्हटल्यार मनशाक कंज्यूम करपाक. पूण ही कशी तरी आमी कंज्यूम करूंक पावतात. कित्याक हें नुस्तें जें पळय आमकां हें नुस्तें हें पळय तें खाता, ते जर्म्स मनशाच्या हितूंतल्यान बॉडीन थोडे 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 करून वयता. आतां हेणी सांगलें पळय ते प्रमाणे महेश बाबान की जरी तर रिवर्सार थिंगासर इतले तर तिगूर आहा आनी हांवें आयकलां ते प्रमाणे थिंगासरलो लोक जे कोण गरीब मनीस आहा ते तेंचो तो लायव्हलीहूड थिंगासरलें नुस्तें काडून तेंकां नुस्तें घेवपाक परवडना. कित्याक तें म्हारग नुस्तें न्हू. म्हणटा ते कितें करता खंय ते थिंगासरलें नुस्तें काडटा आनी ताचे कुस्तार ते आपल्याचें पोट भरता, जेवण जेयता. म्हणटकूच ताका लागून हे गोव्हर्मेंटान जरी तर गोव्हर्मेंटाक बारीक मनशांचें पडलेलें आहा जाल्यार जाता तितले बेगीन रिवर्सार should be taken up on priority basis, so also other rivers and other lakes. कित्याक वयता तिका लेक्स आनी रिवर्सांचेर आमचो अटॅक हो चालूच आहा. देव बरें करूं.